फाटल्या दिसांनी 19 मेक जावपी पणजे पोटवेंचणुकीच्या फाटभुंयेर कांय दिस आदीं बाबूश मोन्सेरात बलात्कार केशींतले पीडित चली बेपत्ता जाले म्हूण खवदळ पडिल्लो। ते पीडित चली 28 एप्रिलाक हॉस्टेलांतल्यान ना जाल्ले। ताका खूब सोदले मात ते मेळूंक नाशिल्ल्यान निमणे वेर्णा पुलिसांनी 10 मेक अनवळखी आरोपी आड किडनॅपिंगाचे गुन्यांवांत FIR रजिस्टर केल्लो। उपरांत ते चली म्हापशां 20 मेक ताचे इश्टिणीचे घरा सांपडिल्ले। ताका मॅजिस्ट्रेटे मुखार उबे करून ताची जबानी घेतिल्ली। सुत्रां सांगतात ते कोतान ते खंय आपले स्वताचे मर्जीन म्हापशां ताचे इश्टिणीच्या घरा गेल्ले। ते चलयेन दिल्ले जबानी उपरांत वेर्णा पुलिसांनी किडनॅपिंग केशीचो क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाक दिवपाचें थारायलां। ते विशीं संबंदीत कचेरेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रुडंटाक दिल्ले म्हायती प्रमाण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेर ते चली बेपत्ता प्रकरणात अनवळखी आरोपी आड किडनॅपिंगाचे गुन्यांवा खाला FIR रजिस्टर केल्लो। मॅजिस्ट्रेटा मुखार दिल्ले जबानेत ते चलयेन किडनॅपिंग जाल्ल्याची गजाल न्हयकारल्या। गैरसमजान किडनॅपिंगाचो गुन्यांव नोंद जाला। कोर्टा मुखार हे केशीचो क्लोजर रिपोर्ट रोखडोच दवरतले। मजगतीं हे बलात्कार केशींत 12 जूनाक पणजेचे सेशन्स कोर्ट आनी पॉक्सो कोर्ट बाबूशा आड आरोप निश्चिती करतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।